दोन तिग जाण येयल्ले हांगा. लेट्स सी इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरीच जाता. बट आमकां असो आमचो पारंपारीक जो व्यवसाय चलता टॅक्सीचो तो तेच पद्दतीन बट ट्रान्सपरन्सीक लागून कितें करूंक जाय, मेकॅनिझम हाडूंक जाय, टुरिस्ट सेफ्टीक लागून बी नाल्यार वी आर रेडी फॉर दॅट. बट आमी एपार येवपाक रेडी ना. आख्ख्या संवसाराक एप बेस्ड वर्सीस ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्साच्या भितर झगडी चालूच आहा. आनी सरकारान जेन्ना पळय एप बेस्ड टॅक्सी हांगा गोंयांत हाडला पळय तेन्ना जेन्ना आमी माफिया जाल्ले तेच्या पयलीं आमी ब्रँड एम्बेसिडर जाल्ले. सो गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ सम मेकॅनिझम फॉर ट्रान्सपरन्सी. वी आर रेडी बट एप बेस्ड इज नॉट अ सोल्युशन आनी आमी एप बेस्डाक येवपाक रेडी ना. तुमकां मायकल लोक सपोर्ट करता तो येयला आयज तुमकां सपोर्ट करपाक. आता कितें आहा मतांक लागून खुबशे जाण सपोर्ट करतले न्हू. आतां इलेक्शनू लागीं पावल्या. सो दीस मायट बी अ पॉलिटिकल गेमीक काय सांगूंक शकना. बट इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरी गजाल. इश्यू रिजॉल्व जाता जाल्यार कित्याक आमची अरावंड टॅक्सीकारांची 20-25 फॅमिली आहा. बरे भशेन तरी पोट भरतले. 2018 जेन्ना गोंयांत येयल्या तेन्नाच्यान आमच्या टॅक्सीकारांक त्रास जाता, टॅक्सीकारांची केशी पडल्यो, धंदो सोंपलो आनी खुबशे बिझनस काबार जावपाचे कंडिशन आसले. सो आयज जर आमचो धंदो पारंपारीक जो व्यवसाय चलता जो आमी वाडयल्लो आहा टुरिझम स्टेक होल्डरांनी टॅक्सीकारांनी तो आमच्या हातीन उरत जाल्यार बरी गजाल. थँक्यू.